बंच केबलिंग प्रकल्प फेल जाला हाची चौकशी जावची म्हूण मायकल लोबोन मागणी केल्या। हो 145 कोटीचो घोटाळो आसा। हाका जबाबदार कोण? काय आताचो मंत्री हाची जबाबदारी घेता काय म्हूण संकल्प आमोणकरान सभाघरांत प्रश्न केला। बंच केबलिंग हो प्रकल्प गोंयांत सारको अपयशी थारला तेन्ना आमी नाशिल्ले, मात कितें तें थारायता चौकशी करची पडल्यार आपूण तयार आसा म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बट हे बांच केबलिंगाचेर तेणे आमकां स्पेसिफिकायज आन्सर दिवचो पडटलो वेदर ही इज गोइंग टू सेट अप अ हाऊस कमिटी ऑन दीस और वेदर इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इन टायम बाउंड। स्पीकर सर आयज 1 वरस जालें एश्युरन्स मेळ्ळो म्हाका हावजान, हांव लिडर ऑपोजिशन आहलो पळय तेन्ना, की वी वील इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस। आता ते जावपाची गरज आहा। आत्ता आमचो म्हजो कलीग बाब मायकल लोबो उलयलेले, तेजे पयलीं आमचे सिनियर MLA श्री दिगंबर कामत अशे सगळे बाकीचे आमदारान उलयले आसा। ऑल हॅव स्पोकन ऑन द फेलियर ऑफ बंच केबलिंग। आयज स्पीकर सर जशें म्हज्या कलिगान सांगलेलें आसा की हो स्कॅम जावन आसा आनी हो 145 करोड्साचो जाला। हो स्कॅम कोणेन केला? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस स्कॅम? आमचो आतांचो पॉवर मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? तेज्या टेन्युअरार जाला काय कोणाच्या टेन्युअरार जाला? तेन्ना कोण तो मंत्री आसलेलो? तेन्ना कोण तो चीफ इंजिनियर आसलेलो? तेन्ना कोण तो सेक्रेटरी आसलेलो, पॉवर सेक्रेटरी? हेंची नांवां आमकां मंत्र्यान सांगचे, नाल्यार तेणें स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची कित्याक तेज्या टेन्युअरान हो स्कॅम जाला म्हणून। नाल्यार तेणें हावजाक क्लियर सांगचें, हें म्हाका डिमांड करता हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन, हो क्लियर कट तेणें सांगचो की बाबा हो जो स्कॅम जाला तो कोणेन केल्लो आसा आनी हेजे जे एश्युरन्स दिल्लेले आसा 1 वर्स पयलीं मिनिस्टरान कित्याक आपूण इन्क्वायरी बसयतलो ती खंय पावला हेजें आमकां एक्सप्लेनेशन दिवचें। रिगार्डिंग बंच केबल आसा, इट इज अ डिजास्टर। हांव सांगता कितें करपाचें आसा तें सभागृहान आनी मुख्यमंत्र्यान आतां ठरोवचें। इट इज अ डिजास्टर। तुवें नांव विचारना, तुजोच मनीस तोच मार्मागोवा तोच आशिल्लो तेन्ना। कोण तो तुमी सोदा मरे, नांव सभागृहान मनीस ना जाल्यार ताचें नांव घेवपा जायना म्हणून म्हाका सांगलां। कोण तो सोदा न्ही तुजो कोण तो चीफ इंजिनियर त्या वेळार जो चीफ इंजिनियर आयिल्लो तुजो मंत्री विचारले मरे तुवें नांव, ते सभागृहांत जो मनीस ना पळय ताचें नांव घेवप नासता। सो तूं सोदून काडा, तुमकां जाय जाल्यार पर्सनली मेळा म्हाका, हांव नांव सांगना। चीफ इंजिनियर जो आयिल्लो तो खंयच्यान तरी दिल्लीच्यान आयिल्लो, तितले पुरतो तितलें काम करून गेला। वर्क ऑर्डर कोणी तिसऱ्यान दिल्या। एक डिजास्टर प्रोजेक्ट त्या वेळार हातांत घेतलो। इट वॉज समवेअर इन 2016। हांव नाशिल्लो, आमचो सीएमूय त्या वेळार सीएम नाशिल्लो आनी निलेश काब्रालूय त्या वेळार पॉवर मिनिस्टर नाशिल्लो। पूण हांव सांगता इन्क्वायरी करपाक जाय, सभागृहान ठरोवची, कोणाच्या मार्फत इन्क्वायरी करुया। आय एम रेडी।